Started nearly 5 months back on 1st of May 2022 from Kolkata, West Bengal, and the message is to create awareness about this movement, as United Nations are predicting that in the next 20 years our food production is going to drop somewhere between 40 to 45%, which in the coming years significant food shortages is going to unfold. For that, this movement is there to increase organic content in the soil. We want a save soil policy, not just in India, all across the world, to increase organic content in the soil, to increase fertility of it, and to prevent soil degradation. This is the message. We want as many people as possible to get involved in this movement and create awareness. From here, I'll be going towards the Maharashtra, Madhya Pradesh, and nearly to more 20 states. The journey is of 28, all 28 states, and out of which 8 of them is completed. And more 20 states are there. Next will be Maharashtra. Starting, they were very worried and tensed out and things like that, but now it is all settled out. So. How was your journey all this while? Means where were you staying and whether you got support from all corners, all through your journey? Wherever ISA Foundation volunteers are there, they take care of regarding like food, accommodation, and everything like that. Wherever they are not there, the club members, the local people from social media, so like that they support me over social media and the ISA volunteers mainly. Sadhguru's books, I have watched his videos, I have read books of APJ Abdul Kalam and many influential people like that. I have read books of agriculture, environment, and many things like that. I've seen like the planet is in danger, but yet many people are not aware about it. So for that, I started on my own at the age of 16, and now I turned 17. Yeah, it's been 5 months, and it will anywhere between like 18 to 24 months, anywhere between 1.5 to 2 years it will take easily. माझं नाव धीरज, हांव सेफ सॉयलान जॉइन जालो माझ्या फ्रेंडा थ्रू. सो ईशा फावंडेशना तितून हांवें पयलीं कितें प्रोग्राम्स केल्लेले आसलेले, सो आतां ते हांव कॅरी फॉरवर्ड करता. सो सेफ सॉयल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, कित्याक आतां आमी जें कितें खाताय पिताय ते अनबॉर्न चायल्डाचे हेज सद्गुरून सांगला ते. सो तांकां कितें आमी दवरूंक जाय फुडें. सो आमचें जें कितें जमीन आहा ते शेतकार आहा तांकां मातसो गव्हर्मेंटान या फिर डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन तेंच्यांनी तांकां बरें पेमेंट दिवन शेतां रोवपाक फुडें करपाक जाय, काडपाक जाय तांकां बरो पेमेंट दिवन. आनी तेंचें कितें कॅमिकल फर्टिलायझर घालता ते ऑर्गेनीक फर्टिलायझर घालपाक जाय. जसो की एक एग्जाम्पल सद्गुरून सांगला की पयलीं आमी न्यूट्रिशन आमकां एक एप्पल खाल्लेला एक एप्पलान न्यूट्रिशन मेळटालें, आतां 3 खावचें पडटा तें न्यूट्रिशन मेळपा खातीर आमकां. सो हेच हांवें अवेरनेस आमकां घेवन आतां व्हडल्या लोकां कडेन येयलां. पयलीं आमी कितें करताले, लोकां कडेन वयताले, फॅमिली कडेन वयताले, वाड्यार वयताले, लोकल पर्सना कडेन वयताले. आतां हे अवेरनेस आमी व्हडल्या लोकां कडेन बी व्हरता, जशें की MMC चेअरपर्सन, आमदार, पुलीस स्टेशन, आतां फुडें म्हाका दिसता कलेक्टरा कडेन वयतले. सगळे व्हडले कोण डिपार्टमेंट आहा तेंचे कडेन वयता, कित्याक तांकां बी अवेरनेस, कित्याक तेंची फॅमिली आहा ते बी जमनीरूच रावता न्ही. सो आय होप सगळ्यांनी मातशें मनार घेवचें, सगळ्या भुरग्यांनी, सगळ्या पेरंट्सांनी आपल्या भुरग्यांक सांगपाक जाय आनी ही अवेरनेस फुडें व्हरपाक जाय. बेगीनच्या बेगीन 10 वर्सान तरी बेगीन जावन हे बरी आमची सॉयल आहा ती. आनी थँक्यू फॉर सपोर्टर्स एवरीबडी. थँक्यू ऑल रिपोर्टर्स, थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. भुरगो 17 वर्सांचो आख्खे इंडियेक भोंवपा येयला. ताका 28 स्टेट टार्गेट आहा, सगळ्यांनी 8 स्टेट केले कवर. ताका एक 2 वर्स लागतली आख्खी स्टेटी आमच्या आख्खी इंडियेक भोंवपाक सेफ सॉयल घेवन लंच करून भोंवपाक. की सॉयल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सॉयल इम्पॉर्टंट कित्याक आमच्या वास्कोन आमकां खबर ना, कित्याक वास्कोन आख्खी सिटी आमकां वास्को सिटी लागता. आमी हेडेगांवान गेलो आमराक सॉयल इम्पॉर्टंट. सॉयल आसा, फर्टिलायझर आसता, सॉयल आसता झाडां रोवपाक, शेत रोवपाक, जे आमचे ऑर्गेनीक आयटम जावन आसा सगळे रोवपाक. सॉयल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सॉयल आयच्या काळान व्हेरी इम्पॉर्टंट, कित्याक आमी सेफ सॉयल जागो सेफ करपाचो, झाडां सेफ करपाचें. सेफ सॉयल आसून ते सगळे आमी सांबाळून चलपाचें. संवसार एनवायरमेंट सगळो चेंज जाला, हें करपाचो. सॉयल सेफ सॉयल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हें म्हणजे अध्यक्ष साहिल ज्याक हांव विश करता. आय एम व्हेरी एडवेंचरस. एक बरी कॅम्पेन जी सद्गुरून सुरू केला, ती कॅम्पेनची अवेरनेस तो सगळे 28 स्टेटींनी तो करपाक भायर सरलेलो आसा. आनी आयज खंय तरी 5000 किलोमिटर ट्रॅव्हल करून तो 8th स्टेट, गोवा हॅज बीन इज 8th स्टेट, तो आयज हांगासर येयल्लो आसा.
बेसिकली म्हाका दिसता तशें साहिलान सांगलां आमच्या चॅरपर्सनान सांगलां अबाउट इम्पॉर्टन्स ऑफ सॉयल कितके इम्पॉर्टंट आहा आनी कितके एज पर युनायटेड नेशन्स रिपोर्ट तो म्हणटा नियरली 30-40% ऑफ सॉयल जी आसतली आमकां ते प्रोड्यूस जे जातले दॅट वील बी लेस इन कमींग इयर्स. सो म्हाका दिसता रायट मुवमेंट सुरू केल्लो आसा. आमी सगळ्यांनी एप्रिशिएट करपाक जाय आनी जो तांकां सपोर्ट जाय जसो सद्गुरूचो प्रोग्राम आमचो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान घडोवन हाडलेलो आनी ऑनरेबल CMन आनी आमच्या स्टेटीन गव्हर्मेंटान ताका फूल सपोर्ट दिल्लो आसा. सो वॉट एवर हेल्प रिक्वायर्ड फ्रॉम ईच वन ऑफ अस आमी डेफिनेटली आसतले एंड वी कॉंग्रॅच्युलेट साहिल सर फॉर हिज एडवेंचरस जर्नी ऑल्सो. असो भुरगो साहिल जा एक बरो अवेरनेस कॅम्पेन करता कित्याक सेव सॉयल खूब व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक सगळ्याक आमचे गरज हें करता हेजे अवेरनेस जावपाक जाय आनी हे भुरग्यान आतां थ्रू आउट 8 स्टेटीन तो अवेरनेस केला. तेजे कडेन मोटिवेशन घेवन आमी आमच्या सोसायटीक तेजे इम्पॉर्टन्स सांगूंक जाय. आमी स्टार्ट फ्रॉम आमच्या वार्ड्सासून सिटीसून आमचे कॉन्स्टिट्युशन स्टेटीक अवेरनेस दिवपाक जाय. सो तेजो बरो प्रोसेस आहा. तो डेली 70 किलोमिटर करता स्टार्ट फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग आनी प्रत्येक वयता जाग्यार ताका अवेरनेस मॅसेज दिता. ताचे हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणजे तेणें तशेंच हें करचें आनी ताका आमची सगळ्या वाटेन बरी शुभेच्छा.